आमचो प्रचार चालू आहा. दिस टायम हांवें सुधीराक सपोर्ट केल्लो आहा. म्हापशा फाटल्या 25 वर्सां पळयता आमी मात्तूय कांय डेव्हलपमेंट ना. डेव्हलपमेंट ना म्हणटना फुडली आमचो जो जोशवाचो विजन, सो कॉल्ड विजन म्हणटात पळय, कांयच विजनूच दिसना. लोकांक तिची जेन्ना गरज आसली हो गायब आसलो. ही वॉज मिसींग, टोटली मिसींग. आयज तो एक्स्ट्रा सुपर एक्टीव जाल्लो आहा प्रचाराक. 14 तारीख उपरांत इतलोच एक्टीव आसतलो की ना हांव तुका सांगूं शकना. पण ओवरऑल म्हापशान डेव्हलप म्हणत आय थिंक म्हापशा आमी खूब फाटीं आहा. म्हापशान कितें जावंक जाय आसलें पळय, बिंग द हब, बिंग द कॅपिटल ऑफ बार्देस और नॉर्थ गोवा, कांयच जावंक ना. सादें आमचे कडेन थिएटर ना म्हापशान. आनी जे जावंक जाय आसलें तें जावंक ना. ऑफकोर्स म्हापसा इज गिवन द बेस्ट ऑफ लिडर्स to the country, to the state, but for some reason we have struggled over the years. I think that is due to local leadership. Local leadership आमचे स्ट्रगल जाल्ले आहा आनी आमी मोतां मागतात. आमकां फक्त थोडे आहात पळय आमचे सत्ता जाय म्हणटात, दे वॉन्ट पावर. पूण पावर खंय वापरूंक, डेव्हलपमेंट खंय हाडूंक, हांकां ती विजनूच ना. सो हांव म्हापशेकारांक अपील एक करता, सुधीराक ह्या दिस टायम एक बरोसो तुमी आशिर्वाद दिवचो आनी ताका बरे भशेन निवडून हाडया. आय एम कॉन्फिडंट, म्हाका हो कॉन्फिडन्स आहा की दिस टायम हांव जितलो प्रचार करता, जितले लोकां कडेन हांव इंटरेक्ट करता, अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस एज, म्हापसा वी आर गेटिंग अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स. आय थिंक बाई इज गोइंग टू विन बाय अ मॅक्सिमम मार्जिन दिस टायम. तुका दिसता की इज इट सो इजी टू विन अगेन्स्ट BJP इन म्हापसा? I will say म्हापसा दिस टायम इज लुकिंग फॉर चेंज. म्हापशेकारांक कितें जाता, आयज आमचे जे फ्रेंड सगळात म्हापशेकार म्हणून तांकां लॉस दिसता. आमचे फ्रेंड जेन्ना पणजेचे आहात या दे कम फ्रॉम सम अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमकां जेन्ना आमी वी सेट आमी इंटरेक्ट करतात ते म्हणटा तुमी आतां तूं म्हापशान आतां चेअरपर्सन आसलो, तुमची आतां इतली वर्सां तुमकां सत्ता आहा, वाय म्हापसा इज नॉट डेव्हलपिंग? ऑफकोर्स आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. I am also a part of it, that I am also, I feel that I have also lacked. आमकां जे विजन आसलें, कितें करूंक आसलें, खंय तरी आमकां त्या भशेन आमकां आमच्या लिडरान आमकां हें करूंक दिवंक ना. वी हॅव लॅक्ड. दॅट इज वाय इवन आय हॅव कम आउट. वेन आय हॅव कम, आय हॅव नॉट क्विट द पार्टी, बट आय हॅव कम इन ओपोज ऑफ द कॅन्डिडेचर इन फेवर ऑफ सुधीर कांदोळकर. म्हाका दिसता की सुधीराक दिस टायम चान्स बरो आहा आनी बेस्ट कितें फुडें खंय व्हरप तें आमी डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड. आमी फुडाकार घेवन म्हापशेचे लोक फुडाकार घेवन म्हापशान जाय तशें डिसिप्लीन आनी म्हापशान जाय तशें डेव्हलपमेंट जातलें. ओके, रायन तूं लास्ट टायम CP आशिल्लो तेन्ना वर यू सरप्रायज टू डू डेव्हलपमेंट? म्हणजे तुका प्रेशरायज आसलो, प्रेशर करतालो? कितें जाता, एक चेअरपर्सनाची औकात आसता. देर इज अ कॅपेसिटी फॉर अ चेअरपर्सन. लीडर ऑफ अ कॉन्स्टिट्युएन्सी इज दिस MLA. It is the job of the MLA to bring development to Mapsa. It is not the job, chairperson has got limitations. तेजे कितें जाता, sanitation issues, local issues जे आहा पळय, but व्हडले जे projects आहा, it is the job. I think Joshua has failed being a JSIDC vice chairman. If he had only brought a good 10% to his own constituency Mapsa, I think Mapsa would have been a better city today. एटलिस्ट ताणें आयचे तारखेर जेन्ना तो प्रचाराक भोंवता, ही शुड हॅव सेड आमी आपल्यान हे प्रोजेक्ट हाडला, आपल्यान तो प्रोजेक्ट हाडला, रवींद्र भवन हाडला. फक्त कोविडाची निमतां सांगून डज नॉट विन यू इलेक्शन्स.